सध्या हांगासर तुम्ही पळयता की ऑलमोस्ट झाड जे आसा वडाचे ह्यूज इतल्या वर्साचे झाड जे आसा ते अप्रूट जाल्ले आसा. काही क्षणातूच जेसीबीच्या माध्यमांतल्यान हे जे झाड आसा बॅनियन ट्री आसा ते सुकूर हांगासर रिलोकेट केले वयतले. घटनास्थळी हांगासर पुराय पर्वरी पुलीस स्टाफ, PI, DYSP, फॉरेस्ट ऑफिसर दीपक पेडणेकर, PWD ऑफिसर जूड तशेंच डॉक्टर ट्री जे आसा ते हांगासर आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की डॉक्टर ट्रीचे जे ऑफिशियल्स आसा तेंचे कडल्यान की ह्या बॅनियन ट्री बद्दल ते आमकां काही म्हायती तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. सध्या आयज सोमार वर्किंग डे आणि जेन्ना आमी विचारले की आतां कामाचो जो लोक आसा हो आतां हळूहळू भायर सरलेलो आसा, वरां जाल्ली आसा. 7:11 आणि सोमार असल्या कारणान वर्किंग फर्स्ट डे मंडे आणि शाळेचो टायम आसा, SSCची एग्जामी चालू आसा. तेन्ना जो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसा तो कशा तरेन हांगासर मॅनेज जातलो तर तेंच्यांनी सांगलां की टेम्पररी हो जो हायवे आसा पर्वरी हो तेंच्यांनी डायवर्ट केल्लो आसा. सांवड्डा चौगम रोड जो आसा थंयसरल्यान तेंच्यांनी हो रोड जो आसा हो डायवर्ट केल्लो आसा आणि थंयच्यान सध्या थंयच्यान जे व्हेकल्स आसा त्यो डिस्पर्स जातल्यो. आजुनूय आमकां दिसता की व्हेकल्स हांगाच्यान चालू आसा वचपाक, पण जेन्ना हे झाड रिलोकेट करपा खातीर घेतले हांगाच्यान ह्या जाग्या वयल्यान जेन्ना उखलून ते क्रेनीन घालतले तेन्ना हांगासर हो जो ट्रॅफिक आसा तो बंद केलो वयतलो.